सोनवार 30 मार्च पवित्र सोनवार मुखेल वड प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा। नियाळाक आधार भावार्थाचें सोद तो मेलो आनी ताका निकेपिलो। तो मेल्ल्या मदें देंवलो। हो दीस ओगेपणान आनी मागण्यांन सारून आमी नियाळटा। मरण म्हळ्यार मनशाचेर आखांत येता। आमची मोगाची हो संवसार सोडून गेली जाल्यार आमी दुखी जाता। पयलें वाचप आमकां आदार करता मरणा वयर खोल समजणी घेवंक आनी अमर जिविताच्या भरवशान जियोंक आपयता। शिवर्तमान आमकां जेजूचे निकेपणे विशीं खबर सांगून आमकां एक भरवसो दिता। मरूंक ना पूण तो जिवो आसा। ताणें परगटलेल्या उतरांचेर नियाळ करूंक लायता। आयच्या दिसाक आमी लांबदीक तयारेन चलता। आमकां उगडास करता आमचे ओत्रेक आसूंक मरणांतल्यान जिवीत संपना पूण जिविताचें रुपांतर जाता। आमचो वेळ जेजूच्या सांगाता सारुया। ताचे कश्ट मरण आनी निकेपणाचो उगडास करून आमी दूख सुस्कारता आनी आमचो भरवसो खोलायता। जेजू मेलो आनी मेल्ल्या मदें देंवलो। आमचे एके भशेन भावार्थाची तपासणी जाता आनी भरवशान रावता रितेपण भरोवन येतलें म्हूण। जेजू मेलो आमकां सोडवण दिवं। जेजूचें मरण जावन आसा एक पूल ताच्या समाधी आनी देवाच्या राजा मदें। चूक आदारी नासतना खुर्साचें मरण फावो जालें। तो जिवंत जातलो आनी तुका म्हाका सोडयतलो असल्या नीज भावार्थान हो दीस सारुया। म्हजो थाराव जेजूच्या भावार्थान वाडून प्रमाणीकपणान हांव जियोंक वावुरतेली।